नमस्कार येवकार तुमकां. जशें तुमी जाणा की लोकोत्सव हो उत्सव जो गोंयांत जाता ताका लागून गोंयभरच्यान जो पारंपारीक पद्दती आसा ताजेर हांगा प्रदर्शन जाता आनी ताका लागून हजारांनी लोक काणकोणा येता. हे फावटी हो उत्सव व्हडा प्रमाणान मनोवपाचें ठरयल्लें आसा आनी ताका लागून भारताच्यो राष्ट्रपती येवपाच्यो आसा आनी तांच्या येण्यान ह्या उत्सवाक एक्चुअली आनीकूच उर्बा मेळिल्ली आसा. ह्या लोकोत्सवा फाटली तयारी कशी चल्ल्या आनी बाकीच्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर आमी सद्या येयल्ले आसा काणकोण. आमी मेळटले काणकोणचे आमदार आनी सभापती गोवा विधानसभेचे आनी तांकां विचारतले ह्या तयारी फाटल्यान कशी तयारी चल्ल्या ती आनी बाकीच्यो गजाली. आनी ही इनफॉर्मल इंटरव्यू आसतले म्हणजे तांचे कडेन आमी ट्रॅवलूय करतले. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. तुमच्याच गाडयेन बसून थंय गाडी व्हडली घेतली तुमी ट्रॅवल करपा खातीर? ट्रॅवल करपा न्ही, नॉर्मली म्हाका जे एज अ स्पिकर म्हणून जो एलाव आशिल्लो तातूंतल्यान विधानसभेंतल्यान म्हाका ही गाडी दिल्ली आसा. दर दिसा तुमी हांगच्यान पणजे यो वच करता? दर दिसा वचना, विकली 3 days किंवा केन्ना तरी 2 दीस सो ट्रॅवल करता. जशें काम आसा तशें पद्दतीन हांव ट्रॅवल करता. पयलीं मिनिस्टर आसतना तशेंच करीत? हांव केन्नाच म्हाका तशें पळयल्यार बंगलो एलाव आसा, पूण हांव मिनिस्टर आसतना केन्नाच बंगलो घेवना. आतां हांवें बंगलो घेवंक ना. त्याच फाटलें कारण अशें की लोकां कडेन तसो संबंद जो आसा न्ही, कॉन्टेक्ट आसा न्ही, रेग्युलर आसपाक जाय. आनी त्याच दृश्टीन खंय तरी लक्षांत येता की लोकां कडेन संबंद तुटता पणजे जर रावपाक गेलो तर. लोकोत्सव व्हडा प्रमाणान करपाचें ठरलें कशें तुमचें? न्ही, व्हडा प्रमाणान अशें न्ही. आमी फाटलीं 21 वर्सां लोकोत्सव करता. लोकोत्सवाचें कन्सेप्ट कसो आहा की आमी जो विचार करताले म्हणजे गांवाचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर, म्हणजे हांगा समस्या ज्यो प्रश्न आशिल्ले ते सादारणशे पयले जायत न्ही. एज्युकेशनाच्यो समस्या आसता गांवगिऱ्या वाठाराच्यो, शेतकारांच्यो समस्या आसल्यो, तरुणाचे मध्ये खंय तरी एक उत्साह दिसनाशिल्लो, म्हणजे तसो शिक्षण नासले कारणान बाकी एक मरगळ दिस पडटाली. त्यामुळे एक आदर्श संघाची स्थापनाच आमी 1995 केली. आनी 95 करतकच लक्षांत गेलें आमकां की हांगा युथा मध्ये एक कॉन्फिडन्स दिवपाची गरज आसा, युथ लिडरशीप जे आसा डेव्हलप करपाची गरज आसा अशी जेन्ना लक्षांत गेली. आनी खंय तरी आमी करुया एकठांय येवन असो एक सादारणचे 30-40 युथांनी एकठांय येवन केल्लो संघ. आमी सुरवातेक सुरू केल्ली ती श्रमदानां, म्हणजे अनेक गांवांचे रस्ते बाकी सगळे नास्तार बसांनी. मागीर लोकांक अवेअर करपा खातीर म्हणजे जे प्रामुख्यान अन्न सुरक्षे संदर्भांत न्ही, व्यसनमुक्ती संदर्भांत न्ही, एज्युकेशना संदर्भांतलो जागृती करपाची दूरदृष्टी अभियान, म्हणजे DD अभियान अशें जाय. म्हणजे सांजचे वताले गांवांक, म्हणजे ढोल ताशे बाकी सगळे घेताले, एक गांवांमध्ये दवंडी पिट्टाले. हे ट्रायबल गांवांनूच वताले? प्रामुख्यान सुरवातीक जें काम आशिल्लें गांवडोंगर आनी खोतीगांव ह्या भागां पुरतें काम म्हणजे सुरवातीक लोक आमकां रिस्पॉन्स दिनाशिल्ले. म्हणजे हे भुरगे पोरांत कितें करतले, भुरगे कितें करतले अशें म्हणून आमकां फकाण मारताले. म्हणजे सादारणशें आमकां एक 97-98 म्हणजे 4-5 वर्सां आसा न्ही, आमकां असो संघर्शीत करपाक लोक आमी कितेंय सांगले आमी आयकपाक सोदनाशिल्ले. आमी कितें विचार करता ते सिरियस घेनाशिल्ले. आनी त्यामुळेच आमी लोकोत्सवाची संकल्पना हाडली. आमकां जे विशय दिसपाक जाय दिसताले पसून समज एज्युकेशन आमीच एक 8-10 भुरगे विशय तयार करताले, ते रायटअप करताले, हो मुद्दो आसपाक जाय, तो मुद्दो आसपाक जाय. आनी ताजे माध्यमांतल्यान तो एक भुरगो तरुण तो ताजे भाशण करतालो आनी ते लोकोत्सवाक प्रेजेंट करतालो. म्हणजे आमकां कितें आसलें की तो तरुण जो विचार मांडटा की तो इतलो प्रभावी भुरगो आसा आमच्याच भितरलो गांवांतलो भुरगो आसा, अशें ताका फोकस करपा जाय. एज अ लिडर म्हूण ताका फोकस करपा जाय. आनी ते करतना लक्षांत येलें आमकां. मागीर कार्यक्रम जातकच आसा न्ही, अरे आमच्याच गांवचो भुरगो इतलो प्रभावी उलयता मरे, म्हणजे बरो भाशण करता मरे, बरो विशय मांडटा मरे, बरें हें आसा मरे, अशें भुरग्यांक जे आसा न्ही शाबासकी मेळपाक लागली. आनी तातूंतल्यान एक रेडिओ संकल्प आयलो आमकां की हो उत्सव आसा न्ही कॅरी फॉरवर्ड करपाक जाय. आनी तातूंतल्यान दर वर्साक तातूंत मध्ये बदल जायत गेलो. आतां जो लोकोत्सव आसा तसो पयलीं नाशिल्लो न्ही. आतां ताका वायड स्वरूप दिलें आमी, सगळ्या प्रकारची गजाली आसपाक गेली सर. पयलीं तें स्वरूप नाशिल्लें. पयलीं इदोसोच कन्सेप्ट आसलो, जे विचार आमी जे विचार करतात ते लोकां समोर मांडप, ते भाशणाचे लोकांचो उत्सव बारीक बारीक लोकांचे आमी धालो फुगडी हे सगळे आसताल्यो. एक लिमिटेड स्वरूपान मांड आसताले बघा, खूब लिमिटेड. पयलीं आमी
गांवडोरी केलें बरीच वर्सां. गांवडोरी तो आमचो कर्मे ग्रावंड आसा न्ही ताजेर आमी केलें. पैंगीण केलें, हांगा चावडेर सुद्दां आमी केलां. म्हणजे अशें करत करत आसा न्ही आज आमचो आदर्श गांव आसा न्ही थंय कायम स्वरुपी म्हणजे 2011 10 म्हणजे जवळजवळ आज 12 वर्सां जालीं एकाच जाग्याचेर आमी. पूण एकूच अशें जाता की वर्साक एकदां तुमी करता आनी मागीर ताजे उपरांत थंय कांय एक्टिविटी जायना. ना तुमी एक परमनंट सेंटर असो करपाक नाही तोच आसा. हें कशें आमची कशें हो जो आदर्श सेल्फ फंडेड एक्टिविटी आसा. म्हणजे तशें सरकार खूब मोठे वरना ताका मदत करता अशें ना. आनी त्यामुळे कशें आमच्या ताकतीनुसार तो हळू आमी डेव्हलप करत गेले. आणि आज आमकां कितें सांगता फुडल्या येणाऱ्या 1-2 वर्सां भितर आमचे जो 365 डेज तें सेंटर ओपन करपाचें म्हणून आसा ते कन्सेप्ट टुरिस्ट आयले जाल्यार थंय वचून ती रावपाची वेवस्था जाली. धालो फुगडी हातून तुमी पयलीं पासून आसा. तुमी स्वता गाता बी? ना म्हाका गावपाक येना आतां हे ना. केन्ना ट्राय मारून? ताकाय एक मोठें हें आसा म्हणजे म्हाका न येवपाक सुद्दां आसा न्ही ताजी हिस्ट्री आसा. ताजी एक हिस्ट्री आसा. ती कितें म्हणून? ती हिस्ट्री अशी आशिल्ली म्हणजे हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो पळय त्या ल्हान आसतना कितें आमच्या गांवचे कितें तरी एक म्हणजे आज्याच्या वेळाचेर संबंद खंय तरी बिगडले आनी कांय वर्सां म्हाका दिसता आमी ल्हान आसतना सादारणशे एक 20 वर्सां पर्यंत आसा न्ही म्हणजे पूर्णपणे गांवच्या अनेक एक्टिविटीसून आमी पयस पडले. म्हणजे खंयच्या गांवान आशिल्ले? म्हज्याच गांवांतले आमोणे गांव आसा पळय म्हणजे गांवांतल्या सगळ्या एक्टिविटीसून पयस पडले. आनी त्यामुळे जे ल्हानपासना आतां तोणया मेळ बाकी सगळे जे खेळपाक येवपाक जाय ते म्हाका येना. कारण तो जो एक 8-15 वर्सांचो पिरियड आसा पळय न्ही तो पूर्णपणे गांवांतल्यान अलिप्त रावले पण अलिप्त उरले कारणान आसा अंधीकरणा लागून आसा एंटायर फॅमिली. त्यामुळे ह्यो गजाली म्हाका येना. पयसच्यानच पळयताले. हय पयसच्यान पळयताले म्हणजे पयसच्यान पळय गांवांक सुद्दां ती सहभागी जावपाक सुद्दां हें नाशिल्लें परमिशन नासलें पळय. मागीर सादारणशे एक 15 वर्सां उपरांत आसा पूर्ण गांवचे लोकां बरोबर संमिलीत जाले. परत हांव जेन्ना आमी शिकलो गांवचे बरे वाटे गजाली संदर्भांतली गांवच्या लोकांसून आमी चर्चा करून आसा न्ही निर्णय घेतलो आमी सगळ्या लोकांनी आसा न्ही गांवाक बरे पर्यंत लागपाक जाय लोकांनी मानून घेतलें. आनी आज म्हाका दिसता म्हज्या गांवांतले लोक आसा न्ही ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हाका 100% सपोर्ट करता. आतां त्याच गांवचो भुरगो आमदार जाला, सभापती, मंत्री जाले, सभापती जाले. आतां तेन्ना आशिल्ले लोक तांचे रिएक्शन कितें? ना आज ते कांयच ना. म्हणजे आज सगळ्या प्रकारचे लोक सपोर्ट करतात. म्हणजे हांव ज्या पद्दतीन तांचे कडेन वागलो त्या पद्दतीन तांकां लोकांक घेवन वचपाक गेलो की आज ज्या तरेन गांवचे रोजगारची अनेक लोकांक रोजगार दिले लोक आज फायनान्शियली उबी जाले आसा न्ही की ताजे 50% तरी क्रेडीट म्हाका आसा. खूब जाणांक हिस्ट्री खबर ना जी हांवें पयलीं कवर करतना जाणा जालें की जेन्ना भाजपाक कोण विचारिनाशिल्ले कोण तेन्ना तुमी भाजपाचे आधारस्तंभ टायप राविल्ले आनी तुमचेर एक दीस एटॅक सुद्दां जाला आनी तुमी तणाच्या हातून लिपून रावले ते खरें आनी ताका लागून वाचले ना जाल्यार तुमकां मारपा सुद्दां कोण आयिल्ले म्हणून? नाही तो प्रसंग आसा. म्हणजे सुरवातीक जेन्ना 2002 जेन्ना हांव इलेक्शन लडयलें पळय त्या वेळाचेर एक प्रकारचे हांगा प्रचंड मोठी हैजस हांगा ह्या मतदारसंघात आशिल्ले टेरर सामको. आनी त्या वेळाचेर अनेक कार्यकर्त्यांक जिखले उपरांत ज्या कॅन्डिडेटाचे जे कांय वर्कर आशिल्ले तांणी सगळ्या मिरवणूक जेन्ना काडटा आसतना जे आसा न्ही ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक लोकांक मारपीट करपाची सुरवात केली. आनी कांय लोक आसा न्ही म्हणजे म्हज्याय घरा कडेन आयले म्हणजे त्या सुदैवान हांव त्या दिसा घरांत नाशिल्लो म्हणजे पावलो नाशिल्लो हांव लेट आयला. म्हणजे जी मिरवणूक आमच्या गांवांतल्यान वता आसली त्या वेळाचेर कांय लोक एक 100-200 मिटराचें म्हजें घर आसा थंय भितर सरले. म्हणजे हांव आसगांव सोदपाक असो इतिहास. नशिबान तुमी नशिबान हांव त्या दिसा ना. पूण हांगा हांवें एक स्टोरी आयकल्या की तुमकां लिपून रावचें पडलें मागीर ते हांव लिपून ना तसो लिपून हांव नाशिल्लोच न्ही. म्हणजे म्हज्या अनेक कार्यकर्त्यांचेर त्या वेळाचेर अटॅक जाले. म्हणजे सांगपा जाता खोतीगांव पासून लोलये पावत पर्यंत आसता न्ही ती मिरवणूक जी चालू आशिल्ली थंय पर्यंत कितले मारीत वता. जो वाटेक मेळ्ळो पळय न्ही की भाजपाचो कार्यकर्तो किंवा रमेश रोळते वेलविशेर अशें म्हणून ताका कोणाकूच सोडूं ना वाटेक मेळटा. तुमी तांचेर राग बी काडलो ना परत केन्ना? ना म्हजे स्वताचो संवय एक कशें हांव कोणाचेर केन्नाच राग काडूं ना. आतांय काडना. म्हणजे आज सुद्दां जे आसा म्हजे बरोबर नाशिल्ल्या लोकांक सुद्दां हांव अखंडपणे सगळ्या लोकांक घेवन वता की शेवटीक जर आमकां जर काणकोणचें हीच साथी करपाची आसत जर जायत न्ही जाल्यार सगळ्या प्रकारच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा.
ही म्हजो पर्सनल अजेंडा कांयच ना. म्हजो अजेंडा आसता काणकोणचे एक फुडल्या 2030 पर्यंत नंतरचे काणकोण कशें आसतलें अशें एक ड्रीम स्वप्न हांव पळयता आनी तें म्हाका सत्यान काडपाक जाय. आउट ऑफ पावर मनीस उरता पळय आनी तेन्ना वॉट इज अ फेज, बिकॉज वी कॅनॉट लिव दॅट फेज. एक मिनिस्टर आसता, फॉरेस्ट मिनिस्टर जाता, मनोहर पर्रीकराच्या कॅबिनेटान आशिल्ले तुमी, सडनली यू आर आउट ऑफ पावर फॉर 5 years. तुमकां अशें निग्लेक्टेड फील जाता, लोक कोण विचारना अशें टायप फील जाता? म्हाका फील जावंक ना, कारण म्हजे जे कार्यकर्ते आशिल्ले, म्हजे वेल्युशी आशिल्ले, म्हणजे हांव 100% जरी म्हणलें ना, 50% म्हाज्या कार्यकर्त्यांचेर आसले, म्हजे वेल्युशी आशिल्ले, तांकां प्रचंड म्हाजेर एक विश्वास. पण एक आसता न्ही, आतां आमी पळयलें तुमच्या घरा मुखार गर्दी लोकांची सामकी. द डे यू लूज कोणूच नासता दारा मुखार येवपाक. ती खरी हें आसा की तो एक मायंड सेट आसा लोकांचो. तेन्ना मेंटली अफेक्ट जायना. म्हाकाय त्रास जालो त्या वेळाचेर हांव मिनिस्टर आशिल्लो, त्या वेळाचेर 2017 पूण पावरांक उरलो ना पासून त्या वेळाचेर म्हाका मानसीक त्रास भरपूर जालो. कशें आसा, म्हजो पर्सनल अजेंडा कांयच ना. म्हणजे ह्या सगळ्या पॉलिटिक्सा मुळे हांव एक वेगळ्या तरेन वतलो कशें. पॉलिटिक्साचो उपयोग समाजाचें कल्याण करपा खातीर, समाजाचे अनेक प्रश्न करपा खातीर आसा न्ही, राजकीय शक्तीचो वापर करपाक जाय. आतां ज्या क्षणाक पावरांक ना त्या क्षणाक म्हजें काम केन्नाच थांबोवंक ना. पण एक मनशाक जातात न्ही अफेक्ट की बाबा आपूण जातात स्वाभाविक जाता. पण तो सादारणशें म्हाका वर्सभर फील जालो. वर्सभरा उपरांत हांव तातूंत भायर सरलो. हें अरे जे गजाल हांवें ती पावर मेळोवपा खातीर, पावर घेवपा खातीर हांव खेलीच नासत जायत न्ही, म्हजो अजेंडा तो नाचत आसतात न्ही, तें आसलें कितें नासलें म्हाका कितें फरक पडटा. त्यामुळे इल्लोसो गती इल्ली स्लो येते, पूण हांवें पळपाक जाय, धांवपाक जाय, हें करपाक जाय. वो हांवें एक वर्सा पण म्हजें मायंड सेट करून हांव धांवलो. केन्नाच आज आमी लोकसभा म्हणटा आसा न्ही, ज्या स्पिडीन आमी व्हेलो पळय 2017 उपरांत आसा न्ही, ताजी स्केल कमी जावंक ना. ताज्या नंतर ती कांय 5-10% वाडत गेली. आमी एक फॅक्टर एक्चुअली लोकोत्सवा रिलेटेड न्ही, तुमच्या फॅमिली बद्दल आमी केन्ना तुमी उलयल्ले आयकुना? बाकीच्यांची फॅमिली फुडें आसता, हें आसता? न्ही, म्हजे फॅमिली हांव अत्यंत सामान्य कुटुंबांतलो. म्हजो बापूय आसा, म्हजी आवय ना. म्हजे 2 भाव आसा आनी दोनूय भाव शेतकार. अजुनूय शेत करता. आनी म्हजी मिसेस जी आसा न्ही, ती टिचर आसा बाय प्रोफेशन. आनी हांवेंच म्हजी जी बलराम एज्युकेशन सोसायटी स्थापन केल्ली आसा, जे म्हज्या कार्यकर्त्यांतल्यान, तातूंत बलराम एज्युकेशन सोसायटीची जे आज 7 आस्थापन जे पळयता, हे 7 आस्थापनाची देखरेख जी आसा ती स्वताक हेडमिस्ट्री आसा आनी बाकीच्या आस्थापनां ती पळयता. तुमी शेत बी केलां पयलीं ल्हानपणांत? हांव तसो पळयल्यार शेतीचेर हांवें भरपूर प्रयोग केला. म्हणजे हांव शिक्षक आसतना प्रयोग केला, आतांय प्रयोग करता. हांव स्वताक शेती रोयलें. मागीर एके वेळाचेर भाजयेचें प्रोडक्शन लोकांक सांगपा खातीर आसा न्ही, तशें पळयलें जायत न्ही, काणकोणा मदीं ऊस उत्पादन म्हणजे एक काळ आशिल्लो आनी तातूंत हायेस्ट जर ऊस जो आसा न्ही काणकोणच्यान आसा न्ही, हांवें म्हजें नांवाचेर केलां संजय नेगेट. मागीर तांकां मदीं काडलो की वेगवेगळ्या प्रकारची वेरायटीज ऑफ भाजयो आसा न्ही, की ताजें प्रोडक्शन करतालो आमी. एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावपाचें. म्हणजे खूब मोठें कारण म्हणजे शेतीचेर हांव स्वताक प्रयोग करतालो आनी लोकांक सांगतालो हें जावपाक शकता. सभापती जातले अशें तुमी अपेक्षीत धरलेलें? खुबश्या जाणांक दिसता तुमी मिनिस्टर जातले. म्हाकाय दिसनासलें म्हाका हांव सभापती जातलो ही म्हाकाय खबर नासलें. I hereby declare that Sri Ramesh Tawadkar is elected to the post of the Speaker of the House and offer him my heartiest congratulations. पूण म्हजें कितें आशिल्लें की जी पक्षान म्हाजेर जी जबाबदारी दिता ती जबाबदारी हांव पयलो. म्हणजे हांव केन्नाच खंयची जबाबदारी म्हाका मिनिस्टर जाय म्हण सांगपाक गेलो ना. पूण वॉट वॉज युअर फर्स्ट रिएक्शन? न्ही, फर्स्ट रिएक्शन अशें की म्हजो स्वभाव कसो की जें म्हज्या वाट्याक मेळ्ळें जें आसा ताचें सोने करप हो म्हाजो पूण कितेंय आसूं, ल्हान गोश्ट आसूं कितें. आज आदर्श संघा बाबतींत पळयलें, एक संस्था आमी कितलेशान करता, पूण ती संस्था इतल्या वयर पावपाची, इतल्या वयर वचपाची. आज त्या आदर्श संघाची गणना जाय की गोंयांतल्या अग्रम अशा संस्थांमध्ये केली वता आनी ताजे देशपातळीचेर वचून ताजें पावलें. हो एक हांव शिक्षक आसल्या कारणान जें आसा न्ही की हांवें शिक्षण संस्था सुरू करपाक जाय. म्हणजे बलराम शिक्षण संस्था सुरू केली आसा न्ही, म्हणजे अवघ्या 10-15 वर्सांच्या कालखंडांत आसा न्ही, सबंद गोंयांक आमी आमची एक बलराम शिक्षण संस्थेची एक वेगळी वळख जी आसा न्ही आमी उबी केली आसा. लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान तर कल्चरल क्षेत्रामध्ये आसा न्ही की आमच्या उत्सवाक कॉम्पीट आज पर्यंत कोणीच करपाक शक्य जालें ना. हेजो मोठो आसा. जी गजाल म्हज्या वाट्याक मेळची करपाचो विचार केलो ती केली. त्यामुळे म्हाका दिसतालें सभापती जाल्यार सुद्दां त्या पोस्टाचें आसा न्ही ताचें सोने करपाची जबाबदारी म्हजी. तुमचेर एक क्रिटिसिजमूय जाता, तुमी पार्टीच्या मिटिंगांनी वता, अटेंड करता, सभापतीन तें करूं जायना म्हणटा. ना हांव न्यूट्रल आसाच की कांय गजाली आसा पळय,
कांय गजाली म्हणटा कशें आहा की हांव जे कोर कमिटी पयलींचे आशिल्ले कडल्यान केन्ना हांव रेग्युलर वता अशें केन्ना तरी आशिल्लो तुम्ही कोर तसो- कमिटीचेर आतां ना म्हणजे आशिल्लो त्यामुळे केन्ना तरी कोणाक तरी दिसलो आसतना येता की तसो एज ए सभापती म्हणून जी भुमिका पार पडपाक जाय म्हणजे तेन्ना neutral सगळ्या न्यूट्रल सगळ्या वेगवेगळ्या पक्षाच्या आमदारांक सगळ्या बरोबर घेवपाक जाय म्हाका पयर जेन्ना विधानसभेक हांवें 10 दीस चलयले आसा न्ही त्या वेळाचेर सगळ्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विरोधी पक्षाच्या लोकांनी किंवा आमच्या सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी सगळ्यांनी म्हाज्या विशयाचेर ते बरी म्हाका हें दिल्लें आसा कन्सेंट दिल्लें आसा तुम्ही मातशे मायल्ड सभापतीशे दिसना बरं, पयलींचे सभापती तू बस आणि हे म्हणजे ते एक हे आसताले सभापती तुम्ही मातशे नाही, मोवाळ मोवाळ जरी सभापती असले जाल्यार म्हाका हांव सिनियर असले कारण म्हाका सगळे लोक रेस्पेक्ट दितात त्यामुळे म्हाका उग्र जावपाची आक्रमक जावपाची म्हटल्यार आवश्यकता आसना प्रत्येक जण मनीस आसा न्ही तो एक खूब बरो मान सन्मान दिता म्हणजे तसो म्हजे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन तांकां आपलो विरोधी अशें ते पळयना त्यामुळे म्हाका आक्रमक जावपाची गरज पडना म्हज्या स्वभावाचो केन्ना केन्ना फायदो आसता मोवाळ असलेल्याचो हय, फायदो बरोबर. आसता आजो. बरं आमी सध्या वता ते खोतीगांव हय आतां शिकाम थंयच्यान आमोणे आमोण्या वचचें पडटा हो सगळो खोतीगांव वचपाचो वाठार हो सगळो हांव खोतीगांव खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा न्ही अजूनही काणकोणकारांनी काणकोणकार पण तिगोवन दवरला तशें पळयतले बरोबर, अजून म्हणसर ट्रायबल्सांनी तिगोवन दवरला एक बॅलन्स करचो पडटा की डेव्हलपमेंट आणि ट्रायबलाची एथनिसिटी हातून नाही म्हाका दिसता आज ताची खूब आवश्यकता आसा अशें ना म्हाका दिसता गेले सादारण अथक वर्ष म्हणजे हांव स्वताक ट्रायबल कम्युनिटीन आयल्यामुळे म्हाका समस्या प्रश्न खबर आशिल्ल्यो आनी त्यामुळे जो गेल्या 10-15 वर्सां 20 वर्सांक आमी ज्यो गजाली एक्टिविटी केल्यो एज्युकेशन संदर्भात प्रसार केलो बाकी सगळ्यो गजाली करता आसतना त्यामुळे आज काणकोणाक तरी आसा न्ही ट्रायबल आनी अनजनरल हाजे मदें फरक दिसना तो इक्वल आनी बाकीचे लोक आनी स्टेटस ते इक्वल दिवपाक भायर आतां खरी खोटीन गजाल खबर ना तुमच्या आणि गोविंद गावडे मदीं खंय कोण ट्रायबल लिडर हातून कोल्ड वॉर चल्ला ना म्हणजे म्हज्यान ताची कंट्रोवर्सी कांयच ना आनी कंट्रोवर्सी हे हो विशय आसता पळय हो विशय म्हज्या भितर आनी गोविंदा भितर ना गोविंद आनी म्हजे भितर कांयच ना म्हणजे गोविंद आनी हांव तसो पयलो जर जायत न्ही जेदे वेळाचेर हांव पयलो आमदार न्ही 2005 पासून आमदार आसा आनी गोविंद 2017 आमदार आसा म्हाका सबंद ट्रायबल ज्यो मुवमेंट जाल्यो 98 पासून त्या वेळेर म्हज्या खांद्याक खांदो लावन आसा न्ही गोविंदान बरोबर काम उठान तुमी एका बरोबर आसा सगळें बरोबर आसा त्यामुळे कशें आसा हांव ज्या वेळाचेर पावरांतल्यान भायर उरलो पळय न्ही 2017 जेन्ना हांव उरलो जे कांय लोक आमचेच लिडर जे आसा पळय की तांकां दिसतालें की रमेश तवडकर सोंपलो म्हणजे ताका व्हडली किंमत दिवपाची गरज ना आनी त्यामुळे ते कांय गोविंद गावडेचो हात धरून आपलो अजेंडा ते चलोवपाचे प्रयत्न करताले आनी त्यामुळे ते भासोवपाचे प्रयत्न करताले भासोवपाचे वळखे आतां रमेश तवडकर सोंपलो अशें तांकां दिसतालें आनी त्यामुळे तो जो एक गॅप जे आसा निर्माण करपाचें काम आसा ते गोविंद गावडेंनी हांवें केल्ले गजाली न्ही त्यो पण आता तुमचे मदीं गॅप आसा काय बरें आसा म्हाका दिसना हांव अनेक वेळाची आमची चर्चा जाता मेळटा बाकी सगळें डिस्कस करता म्हाका गॅप दिसना पूण तुमी एकठांय चड दिसना हरशी ट्रायबल इश्यूचेर आसता. तुमी एक वेळ आशिल्लो जेन्ना तुमी पुलीस केसी फेस केल्यो बरोबर. ट्रायबलां खातीर एजिटेशन नाही तुमी म्हणटात ती गजाल बरोबर आसा कांय जो काळ आशिल्लो हांव मदींचो काळ सांगता 2018 पर्यंत आसा की कांय जाणांचो प्रयत्न आशिल्लो की गोविंद गावडे आनी रमेश तवडकर हे खंय तरी सेपरेट उरचे अशा तरेचो ट्रायबल लिडरांचो कांय जाणांचो अजेंडा चलिल्लो आनी म्हजो स्वभाव तो नासता हांव अनेक वेळाचेर हांव आमदार नासतना सुद्दां मदीं मदीं ताजे घरा वतालो ते म्हाका जे विशय ताका सांगपाक जाय करपाक जाय हांव करतालो आजूय हांव अन्य विशय आसा ताजे कडेन ताजे मिनिस्टरांक जे करपाक जाय त्यो ताजे डिस्कस करता आनी त्यो करून घेता ट्रायबलांचे खुबशे विशय पेंडींग उरल्या भशेन दिसता ते पेंडींग तशें खूब उरुना पेंडींग एक 2-3 विशय 12 विशय काडिल्ले 12 विशयांत आज एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा न्ही तो विशय अत्यंत म्हत्वाचो आसा उरलेलो आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावची दिसता तुमकां न्ही एज पर आतां चार कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्याचें पॉप्युलेशन जें चड आसा आनी त्या वेळार प्रामुख्यान म्हाका दिसता पुरयो सारकी आसतली सांगे आसूं शकता केपें आसूं शकता सालसेतली एखादी खंयची तरी आसूं शकता काणकोण ना काणकोणची पर्संटेज अशी खूब कमी आसा खूब कमी आसा म्हणटा इन सेन्स एक 30% आसा पूण त्यो बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा
की 40-50 पर्सेंटेज सो चाराय भितरली एकटी रिजर्व जावपाची ट्रायबलां खातीर. चारांक एक न्ही म्हणजे एक्सपायर कॉन्स्टिट्युशन पर्सेंटेज म्हणजे 12% म्हणजे 4 तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 constituency. रिजर्व जावपाक. खुबशे जाणांचे राजकीय भवितव्य सील जातले परत आनी ना. बरोबर. ताका लागून त्रास जाता कोणी ओपोज बी केला म्हणून. जायना कित्याक तर ते रिजर्वेशन जायना ताजे विशय पाठपुरावा चालू आसा. तुमी हे फावटी तितलीच इच्छाशक्ती सकल्यान ती वयर पर्यंत ह्या टेन्युअरान तरी जातले. आमी मांडला व्हडलीच पयर हांव राष्ट्रपतीक सुद्दां हांगा आमच्या सरकारा समोर तांकां मेळ्ळें आसा की सकारात्मक दृश्टिकोन आसा. हां म्हणजे तसो नेगेटीव आसा अशें ना. सो एक प्रियोर जावपाक शकता. एक सांग्या सांग्यार जावंक शकता, केपें जावंक शकता. केप्यां मागीर एक मागीर तातूंत सालसेतीन आसा सालसेतीन खंयची म्हणजे आसा जे म्हाका एक 2-3 पर्सेंट आसा ताचे क्रिश्चन कॅथोलीक गावडा आसा जे मोठे प्रमाणांत आसा. कुट्टरी कुर्तरी आसा आसूं येता. मागीर तुगेले कोडतालीम आसा आसूं येता. फातोर्डान फातोर्डा. ओके. सो तितले ट्रायबल लिडरूय तशे तयार करचे पडटले न्ही आमदार जावपा खातीर. तातूंत ती स्कॅरसिटी दिसता तुमकां ट्रायबल लिडर्सांची. तशें दिसना की अनेक जाण आज कांय जाण बरेच जाण झेडपी जाल्ले आसा. मागीर ह्या फाटल्या टर्माक जे आसा न्ही 6-7 जाण झेडपी आसा न्ही की ते ट्रायबल कम्युनिटीचे आसा. एक लास्ट मायनंतर लोकोत्सवाचेर उलयतले. सगळे जाण आपली लिगसीचे बद्दल उलयता की बाबा म्हाज्या फाटल्यान म्हजो चलो, म्हाज्या फाटल्यान म्हजो आनी कोण भाव. तुमची लिगसी कोण फुडें व्हरतलो सो दिसता? म्हजी लिगसी व्हरपाक तशी आमची हें नात न्ही. म्हणजे राजकारणी अजेंडा असो ना. म्हजो पिंड आसा सामाजीक पिंड आसा आनी सामाजीक पिंडांत अनेक प्रकार उबी करप जे आसा न्ही की तो म्हजो स्वभाव आसा आनी ते आमी करतात. ज्याचे कडच्यान रोजगार निर्माण जावपाचे, गांवांतले लोक आसा न्ही आर्थीक सक्षम जावपाचे दृश्टिकोनांतल्यान अनेक विशय आसा न्ही ते फुडें आमी वचत आसा. आनी ताजे रिजल्ट जे आसा हात कोणाचेर दवरचे ना आशिर्वादाचो तूं आतां फुडें असो बी कांय ना. न्ही कोण ताकात आसा जाल्यार समजा म्हजी कॅपेसिटी आनी 5-10 वर्सां राजकारण करपाचें आसा पळय हे विशय फुडें व्हरपाचे दृश्टिकोनांतल्यान. समजा तितलोच तो व्हरपाचो जर कॅपेसिटी एखादो कार्यकारी आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमी जे सामाजीक विशय फुडें वता ते विशय व्हरपाक ताकाच आसा जायत न्ही. त्या कार्यकर्त्यांना फुडें येवपाक किंवा आमी ताका आशिर्वाद दिवपाक लिगसीचे इश्यूज ना. इश्यूज ना. सो फायनली आमी पाविल्ले आसा आमोणे ह्या गांवांत जंय लोकोत्सव जातलो. सर हें द्वार तुमी तयार केल्लें आसा. पयलीं बांबूचें आशिल्लें आतां परमनंट स्ट्रक्चर केला. न्ही आमचो हें आशिल्लो की गेले सादारणशे 12 वर्सां आमी एकच फॅनीचेर आमकां लोकोत्सव करता. हां आनी तो करता आमी लक्षांत घालें आमकां हें परमनंट सेंटर करपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान फाटल्याच वर्सा कितें आसा न्ही हें डोर जो आसा एंट्रन्स आसा न्ही तो आमी स्ट्रक्चर जे आसा न्ही परमनंट केला. अजून कंप्लीट जावं ना. ह्या वर्सांतल्यान आतां कंप्लीट ह्या पूर्ण कंप्लीट जातलें. सो ह्या वर्साच्या लोकोत्सवाक हो कंप्लीट आसा. कंप्लीट पूर्ण सारको. ताका नळे बेळे घालून तुमी केला. हय नळे केला पूण बाकी सगळें फिनीश केला आमी. पूण तें लास्ट म्हणजे तशें लोकोत्सवाची फाटल्या लोकोत्सवाचेर गडबडीन आमकां करप जालें. आतां आमकां वेळ आसा आनी ते पूर्ण फिनिशींग कंप्लीट आतां फुडले म्हयने भितर कंप्लीट जातलें. लोकोत्सवाची डेटूय सांगा. लोकोत्सवाची डेट जी आसा न्ही 7, 8, 9, 10, 11 डिसेंबर लोकांनी येवचें. लोकांनी येवचें सगळ्यांनी. हे रिसेप्शन तुमचें हय रिसेप्शन हांगच्यान भितर वचपाचें लोकोत्सव. सो आतां हांगा स्टॉल्स आसतले काय स्टॉल्स भितर आसतले? स्टॉल्स फाटल्यान ग्रावंड आसा थंय आसतले मदीं स्पेस थंय आसतले. हांगा कितें करतले? हांगा एंट्रन्स हांगा गार्डन आसतलें बाकी सगळें दोन सायडीन. आनी तशें ही आदर्श कामां वचपा खातीर 2 एंट्रन्स आसा. आदर्श ग्राम कॉन्सेप्ट कितें हांगा की एक्चुअली की न्ही आदर्श ग्राम म्हणजे कशें आहा एक ग्रामीण भागांतली एक लायफस्टायल जी आसा न्ही ताजें डेमॉन्स्ट्रेशन जें आसा न्ही सगळ्या प्रकारचें प्रेजेंटेशन जें आसा न्ही तें हांगा जावचें असो एक आमचो आग्रह आसा. आनी त्यामुळे आमी ही एरिया आसा न्ही म्हणजे गांवांतले टिपिकल जे शेतकार आसा फुडें वचून जे आसा न्ही शेतकाराचे सगळे प्रकारचे गजाली आसात. ते कोण म्हाल आसतलो म्हणजे गांवांत ज्यो हें आसता न्ही ताजे ल्हानशीं घरां बांदून जे आसा आमी ताजे स्टॅच्यूज आनी वगैरे आमी ते म्युझियम करता. सो हांगा वर्सभर सपोज डिस्प्लेक दवरले जाल्यार घेवपाक लोक कोण येतले? न्ही फुडें जेन्ना आमी जो विचार करता हांगा लोकांक एक 200 लोकांक रावपाची वेवस्थाय आमी डेवलप करता हांगा भितर. आदर्श ग्रामाचो कन्सेप्ट जो आसा की हो एक पॉयंट आदर्श ग्राम हो पॉयंट हाज्या माध्यमांतल्यान फुडें आमी इको ट्युरिजमाच्यो एग्रो ट्युरिजम एडवेंचर बाकी सगळे प्रकारचे जे अलायड जे ट्युरिजम एक्टिविटी आसा न्ही
किंवा आमी पूर्ण काणकोण नेत्रावळी किंवा सबंद बीच जे लोक येतले पासून की तांकां हांगा रावपाची वेवस्था हांगा जातली आनी मागीर तांकां सगळ्या प्रकारच्या लोकांक हांगा साकूनचें आसा म्हणजे मंदिरांची विजीट आसतली, जंगलाची विजीट आसतली, धबधब्याची विजीट आसतली, बाकी ह्यो सगळे अलर्ट एक्टिविटी आमी दिवपाक सर्किटान हातून आसा. तुमकां सरकाराची मदत आसा हातून तुमकां? न्ही सरकारची मदत आतां पर्यंत आमी फक्त फेस्टिवलाचे घेता, बाकी वेळाचेर आमी तशी सरकारची मदत तशी सेटअप करपाक तसो खूब टुरिजमाची अजून घेवंक ना आमी. हाजे फुडें तशें उलोवन जे आसा तांचे घेवपाचो प्रयत्न करता. भितर आमचे एक आतां मेन जो हें दिसता पळय तुमकां ग्रावंड जो दिसता न्ही, मेन मंडप जो थंय आसता म्हणजे पूर्ण जे कल्चरल एक्टिविटी मेजर जो आसा न्ही, म्हणजे आमचे थंय मेजर एक्टिविटी फंक्शन जी दर दिसा जातले भशेन म्हणजे सकाळची एक फंक्शन सांजचे एक फंक्शन म्हणजे VIP आसा तो थंय आसता आनी सायडीक जो आसा बंद आसा स्टॉल्स आसता तांकां. आतां प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया येतली ती हांगच्यान येवन थंय वतली. ती वतली. सर ही स्ट्रक्चर्स बांदल्या ती न्ही स्ट्रक्चर बांदला ती एक हे आसा न्ही आमची गॅलरी आसता न्ही जे वखदळी बसता तांचे सारके बसपा खातीर की गोंयचें दायज जें दाखोवपा खातीर आमी दाखयता पळय तें सगळें ताजें मांडावळ जें आसा थंय जातली ती ह्या गॅलरीन जातली. मागीर फुडें जे व्हडली आसा न्ही ते फूड कोर्ट ट्रेडिशनल जे फूड कोर्ट हें आसा न्ही खाद्य आसा न्ही अनेक प्रकारचे भाकरी आसतल्यो की अनेक प्रकारचे किसमूर आसतल्यो जे गांवांतलें जें ट्रेडिशनल खाद्य आसा की गोंयच्या गांवांतलें तें खाद्य सगळें थंय लोकांक थंय खावपाक मेळटलें. ताजेर जे 2-3 फूड कोर्ट आसतले. ओके तुमी आदींच इंट्रस्ट वाडयला तर आनी ताजे फुडें ताज्या फुडें जे आमचे सांस्कृतीक भवन आसा थंय एक 2-3 स्टेजी आसात आनी थंय म्हणजे एकूण जे आसा न्ही एक मेन पेंडल जालो ताजे फुडल्यान आनी एक स्टेज आसतली, ताजे फुडें मदीं एक स्टेज आसतली, ताजे फाटल्यान आनी 2 स्टेज आसतले म्हणजे एट ए टायम 5-6 ठिकाणी कार्यक्रम चालू आसता. कितले लोक येवपाची अपेक्षा आसा टोटल? आमी दर वर्सा पळयलें जाल्यार जातली लाखभर लोक येवन वताले. ह्या वर्साक आमी दिसता की ज्या तरेची पब्लिसिटी लोकांक जी क्युरियोसिटी आसा पळय म्हणजे हांगाच न्ही देशभरांतले लोक वेगळ्या राज्यांतल्यान येवपाची तयारी आसा त्यामुळे सादारणशे म्हाका दिसता 1-2 लाख लोकांची येवन 2 लाख हे सगळें कित्याक करून दवरला? ही स्पेस जी आसा न्ही ही आमी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स म्हणजे ग्रामीण भागांतले फाटले जुने खेळ जे लुप्त जायत चल्ले आसा विटी दांडू पासून लगोऱ्यो पासून सोडिनी पासून मिलानी पासून अशे सगळे गेम्स ते म्हटल्यार सोडीन म्हणजे एक प्रकार आसता म्हणजे गांवांतले लोक आसा न्ही वेगवेगळ्या अशे धरून बी आसा न्ही एक वेगळे हे आसा अजून खेळटा लोक अजून खेळटा अजून ते लूप जाल्ले आसा पूण ते खेळ केन्ना तरी गुळे सारको गांव आसा न्ही थंय खेळटा तुका. आनी लोकोत्सव म्हणजे तातूंत खेळूय येता सगळे ट्रेडिशनल पारंपारीक खेळ येता, खेळ जे आसा पारंपारीक जेवण येता, पारंपारीक पयलींची राहणीमानाचे सगळे प्रकारचे जे वस्तू आसता न्ही 100-200 वर्सां म्हणजे आज जे वस्तू अनेक जाणांक खबर ना ताजें मोठें एक्झिबिशन जें आसा आमी म्हणटा आनी त्यामुळे प्रामुख्यान शाळेंतल्या भुरग्यांक जे आसा ताजे नांवां सकट जे आसा ताजे अभ्यास करपाक आमी अनेक शाळांतल्या भुरग्यांक आपयतात. शाळेंतले भुरगे फाटल्यान आसा ते हॉल कसलो? फाटल्यान तसो आमचें एक थंय सांस्कृतीक भवन जें आसा न्ही आमी आर्ट एंड ट्रायबल वेलफेअर खात्यान तें बांदून घेतलें ज्याच्यामुळे आदर्श गांवांक ते ज्यो अन्य सांस्कृतीक एक्टिविटी आसा थंय एक हें आसा. थंय कितें हॉल आसा? कोण मॅनेज करतलो हो इव्हेंट मॅनेजमेंटाक दितले? ना इव्हेंट आमचे कार्यकर्तेच हें सगळें करता ती एक आमची खाशेली कार्यकर्तेच मॅनेज करतात. नो इव्हेंट मॅनेजमेंट इफी बी तुमीच घेवपाची घरी थंय ते आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण म्हणजे एखादो फूड कोर्ट असल्यार सुद्दां आसा तो कोर्ट आमचेच कार्यकर्ते पळयतले. बाकी हांवें भायर कोण हाडचे पडना म्हणजे एखादो हाजो ऊस घालपाचो मशीन आसता तोच आमचो ते कार्यकर्ते आसता अशें सगळें म्हणजे प्रत्येकाक व्हॉलंटियरूय तो आसतलो ऑर्गनायझरूय तो आसतलो म्हणजे कांय कार्यकर्ते स्वताक ते थंय आपले स्टॉल घालता आनी थंय कमयता असो हें आसा. ओके देव बरें करूं सर तुम्ही वेळ दिला म्हणून इतले बिझी शेड्युलांतल्यान. हे आशिल्ले गोंयचे सभापती आनी काणकोणचे आमदार आनी हांगा ते आसा आदर्श युवा संघाचे एक तुमी अध्यक्ष आसा अध्यक्ष आदर्श युवा संघाचे जाणी एक मॉडेल तयार केला जो बाकीच्यांनी इमिटेट केला जाल्यार आपापल्या गांवांनी आपापली ज्यो परंपरा आसा त्यो लोकां मुखार हाडपाक शकता. आमी कंप्लीट इंटरव्यू तातूंत तांचे पर्सनल लायफा विशीं उलयले पॉलिटिकल लायफा विशीं उलयली आनी पासय हाजेच खातीर की
तांचो सगळ्यांनी राजकीय रोल सगळ्यांक खबर आसा पूण खुबशे जाणांक तांची दी अदर सायड ऑफ रमेश तवडकर खबर नाशिल्ले ते आमी लोकां मुखार हाडले आनी ऑन बिहाफ ऑफ हिम आय इनवायट एवरी वन डिसेंबर 6-7 तुम्ही पळयतात पासे ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोर गोवा बायलँड.in एंड चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा. आमकां फेसबुकार फॉलो करा, यूट्यूबार सबस्क्रायब करा आनी इंस्टाग्रामाचेरूय फॉलो करा सो दॅट आमच्यो बाकीच्योय पासय तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. पळयता.